राईट फ्रॉम 2.5 years ऑफ एज आणि नाव आज एक चली भुरगे म्हणून बिंग अ गर्ल लोकल लेवलाचेर खेळटा आसतना आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळटा आसतना कितें प्रॉब्लेम्स आयले अशे एक चली भुरगे म्हणून. तसे प्रॉब्लेम्स असतात लाईक वी ऑलवेज नीड समवन टू अकंपनाय अस फॉर द टुर्नामेंट्स. वी कॅनॉट ट्रॅव्हल जस्ट लाईक दॅट अलोन. पण वेन आय स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग टू युरोप इट इज क्वाईट व्हेरी सेफ देर. सो इट्स फाईन लाईक we have to learn, so it's fine, but I think there should be something like some companies or something should be done where players get sponsors, proper sponsors at the right time so that they can accompany their coaches or parents, right? Because in case of boys ते केन्नाय खंय भोंवू शकता एकटे, but in girls cases we have to have someone to be with us all the time. आणि म्हाका दिसता सरकारानूय बी हाजो विचार करपाक जाय की जो पर्यंत चलयांक असो तरेचो सपोर्ट मेळचो ना. ऑफकोर्स भक्ती आतां ह्या एजीर सुद्दां इंडिपेंडंट जाला आणि शी कॅन मॅनेज हरसेल्फ एकल्यान खंय वेगळ्या लेवलांचेर वचून रिप्रेझेंट करपाक. बट स्टील एक गजाल खरी अजून की आमकां तसो एक कोण तरी लागता बरोबर एकंपनी करपाक आणि त्या तरेचो प्रोत्साहन इवन शासनान विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका स्वताक दिसता.